कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तर ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान गोंयभरच्या तशेंच देशात ज्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचो नियाळ आमी तुमकां दितात। तर आयज जी म्हत्वाची अपडेट आसा, आयज सगळ्यांची लक्ष जे लागून राविल्लें आसा तें म्हळ्यार क्रिकेटीच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी मॅच जी चल्ल्या भारत आनी न्यूझीलंडा मदीं। सो ह्या विशींची आनीकूय अपडेट जाणून घेवप, सद्या मॅचीची जी परिस्थिती आसा त्या विशींची अपडेट घेवपा खातीर आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन। भारत आणि न्यूझीलंडामध्ये सद्याक चॅम्पियन्स ट्रॉफीची फायनल सुरू आसात आणि सद्याक न्यूझीलंडाच्यो 4 विकेटी गेल्ल्यो आसात। पयले 4 खांबे त्यांचे आउट जाल्ले आसात आणि आता डॅरेल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्स हे दोग जाण बॅट्समॅन खेळटात। हे दोगूय आउट जाल्या उपरांत मातसो स्कोराचेर नियंत्रण येतले आणि आता अशें दिसपाक लागला की ही मॅच खंय तरी इंडियाच्या कंट्रोलान आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती घुवळे वखदांच्या बाबतीत 2019च्यान 2024 मेरेन 6 वर्सांची आंकडेवारी विचारात घेतली जाल्यार घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो जो आस्पाव आसा तो खूप चिंतेची गजाल जावन आसा आणि हे विशीं एक सविस्तर रिपोर्ट केल्लो आसा। हो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। फाटल्या 6 वर्सांच्या घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणांचो हो स्पेशल रिपोर्ट आसा। मात हातून खंय तरी तरणाट्यांचो आस्पाव जो आसा तो चड दिसून आयिल्लो आसा। घडये हाचे फाटले बेरोजगारी हे मुखेल कारण आसूं येता। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। काल धुळापे खोर्ले हांगासर शिगमोत्सव करपाच्या विशया वयल्यान वाद निर्माण जालो। श्री रवळनाथ सातेरी ह्या देवस्थानाचो मुद्दो सद्या कोर्टान आशिल्ल्या कारणान थंय शिगमो करपा वयल्यान जिल्लो अधिकाऱ्यान तांकां कांय आदेश दिल्ले, तांकां एक वर्ड दिल्ली की लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे कायदो आनी सुवेवस्था हातीन घेवपाची घेयनासतना म्हणजे कायदो आनी सुवेवस्था थंय इबाडची न्हय त्या असो तांकां ऑर्डर दिल्ले। पूण शिगमो करचो काय ना अशें तांच्यांनी कांय म्हणूंक नाशिल्लें। पूण तरी आसतना एका गटान थंय नम वाजयली म्हटल्यार ढोल वाजयलो शिगमोत्सवाचो आनी त्याच्या उपरांत थंय वाद निर्माण जालो। ही नम वाजयल्या उपरांत दुसरो जो गट आसता तेंच्यांनी आक्षेप घेतलो की जिल्लो अधिकाऱ्याचो आदेश आसतना तुमी कसो कितें भायल्या भायर तुमी शिगमोत्सव सुरवात केली काय म्हणून आमकां कळनासतना। सो तांच्यांनी आयज पत्रकार परिशद घेतली। सो ते पत्रकार परिशदेंत एक ग्रूप जो आसा भिकू धुळापकर म्हणून तांच्यांनी सांगलां की शांतिकायेन जर आमी खंयचो नम वाजयली शिगमो जर करता जाल्यार सगळ्यांचो एकवट आसूंक जाय। आमी कोणाक बंधन घातिल्लें ना, सगळ्यांनी मिळून मिसळून थंय येवचें म्हणून। सो आयज तांची तरंगां आसा। सो तेज्या खातीर आयज तांच्यांनी थंय कितें वाद निर्माण जावचो न्हय ह्या खातीर तांच्यांनी आतां एक पत्रकार परिशद घेवन हो शांतिकायेचो एक संदेश दिलेलो आसा। तर गौरीशान आमकां ही अपडेट दिल्लीच आसा। सध्या राज्यात उष्णतायेचें प्रमाण वाडिल्लें आसा आणि ह्या विशीं सविस्तर जाणून घेवपा खातीर आमी आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन। फेब्रुवारीच्या निमाण्या सप्तका सावन गोंयांत तापमान वाडत आसा। मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानांत वाड चालूच आसली। 9 ते 11 मार्च ह्या काळान गोंयांतलें हवामान उश्ण आनी दमट आसतलें। ताका लागून 11 मार्च पर्यंत हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। तेच प्रमाण राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला। ते प्रमाण दनपारां 12 ते 3 वरां मजगतीं घरांतल्यान भायर सरप टाळचें आनी उदक खूब पिवचें असो सल्लो हवामान खात्यान दिला। सविस्तर म्हायती साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची।
फुडले थोडे दीस जे आसा ते सगळ्यांनी आपली काळजी घेवची. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. गोंयांत गुन्हेगारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. गुन्या फाटणगिरी वाठारांत दाड घालून सुमार 11,672 किलोचो गांजो जप्त केलेलो आसा. आनी सद्या ह्या गांजाची बाजारात जी दर आहा तो म्हणजे 11,67 कोटीचो आसा. आनी हो जो गांजो आसा तो थायलंडा सावन नेपाळाक हाडलो आनी नेपाळाच्यान मागीर गोंयांत पावलेलो आसा. आनी ही जी तस्करी जावपाची आसली ती गुन्या फाट्याक तांकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळिल्ली. त्या उपरांत तेंच्यांनी त्या एका अटक केलेलो आसा आरोपीक. आनी त्या आरोपीची नांव आसा गौतम एम. हो बेंगळुरूचो आरोपी. तो गोंयांत तो गिरी हांगा वाठारांत रावतालो. थंयचो तेंच्यांनी मागीर पुलिसांनी सांपळ वचून ताका अटक केली आसा. ही जी बातमी तुमी CPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणटा गोंयांत आतां मेरेन 3,200 आपमजत गट आसा. आनी ह्या गटांनी सुमार 42 जी बायलां आसा ह्या ग्रुपांनी. सो तितून आतां मेरेन बँकी आतां तितून आतां मेरेन बँकीक 332 कोटीचो जो फायदो जालो आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी सांगलां. तशेंच आनीकूय 600 कोटीचो जो फायदो जातलो. सुमार 1 लाखाच्या वयर आनीकूय 1 लाखा मेरेन तेंची मोग आसा, हेतू आसा करपाचो. ही जी बातमी तुवें CPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान आमकां एक अपडेट दिल्लीच आसा. तशेंच फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमी उत्तेजा कडेन. देव खापरेश्वराचें देवूळ बांदपा खातीर आतां सुवात निश्चित केल्या. हें देवूळ सुकूर जो आल्कोन शोरूम आसा तेज्या मुखार हें देवूळ बांदतले. ताचें काम आयज सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें सुत्रांची म्हायती आसा. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार आतां सद्या न्हावेली सांखळे हांगा जे लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ आसा तेचें पुनर्प्रतिश्ठापना सुरू आसा. आनी हें देवूळ खंय भविश्यांत एक आकर्शक पर्यटन थळ म्हणून ताका नामना मेळटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात. तर आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान ज्यो गोंयांत गो संवर्धना खातीर गोशाळा ज्यो आसात तांचेर 51.90 कोटी रुपया खर्च केल्लो आसा. त्या भायर ह्यो ज्यो गोशाळा आसात तातूंत खंय तरी जी गोरवां आसात अपघाताक लागून अपघातात सांपडून थंय ट्रिटमेंटा खातीर आयिल्ली आसूं किंवा बेवारस तांकां सोडिल्ली, ते मरण येवप्यांच्या गोरवांचोय आंकडो म्हणजे वाडिल्लो आसा. आनी हाका लागूनच खंय तरी जे पशुसंवर्धन खात्याचे संचालक आसात तांणी आवाहन केल्लें आसा की जी तशेंच लोक जे रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात आनी त्या प्लास्टिकांत कोयर उडयतात आनी हाका लागून खंय तरी जी गोरवां आसात त्या खाण पदार्थांक सयत प्लास्टिकूय बी आपल्या पोटान तांच्या वता आनी हाका लागूनय मरण येवप्यांच्या गोरवांचो आंकडो वाडिल्लो आसा. सो हाजेर खंय तरी आवाहन तांणी केल्लें आसा की जाता तशें प्लास्टीक कोयर जो आसा तो उडोवप टाळचो. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. भारत देशान नंबर 1 करतले जाल्यार बायलां सक्षम जावप गरजेचें आसा अशें विधान राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्लें आसा. बायलां खातीर 33% आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेत पास केल्लें अशें शेट हांणी सांगिल्लें आसा. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कुंकळे पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आनी 7 जुजदे आर्यल ह्याच्या पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर आयज पोट वेंचणूक सुरू आसा. देखून वेंचणुकी खातीर सुवारीस आनी प्रेमदीप देसाय ह्या 2 उमेदवारांनी अर्ज भरला. जाल्यार 7 जुजदे आर्यल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर बेल्टा डिकोस्ता, यशवंत रायकर आनी संदीप नायक ह्या तिगांनी उमेदवारी अर्ज भरिल्ले आसा. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटली. तर ह्यो तशेंच आनीकूय म्हत्वाचे अपडेट्स तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 मुजरात पळोवचें. तर गोमंतक हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकरा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या.
सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.